सुनील देसाय गोय भाजपाचे खजिनदार आणि ज्येष्ठ पदाधिकारी संजीव देसायचे सख्खे भाव। एका तेंपार सुनील देसाय हे फोंडे भाजपाचे उमेदवार आणि खडेगाठ फुडारी आशिल्ले। 2017ची विधानसभा तांणी फोंडेच्यान भाजपाच्या तिकिटाचेर लढयल्ली, मात फाटले विधानसभेसावन ते भाजपा कडल्यान अलिप्त आसात। 2023चे विधानसभा वेंचणुकेत सुनील देसाय हांणी आपली सगळी शक्त मोगोच्या दोतोर केतन भाटीकारा फाटल्यान लायिल्ली। आयतारा भौमा हायवे रुंदीकरणा आडचे आंदोलनात सुनील देसाय हांणी वांटो घेत स्टेजीर भाशणूय केले। आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक भौमाकारांची घरां उडोवची नात म्हणून दिल्ले उतराची तांणी याद करून दिली। सध्याच्या दोतोर प्रमोद सावंतांच्या सरकाराचेर सुनील देसायान टिकाय केली। याद जाता ती 2010ची तेन्ना तो लढो आशिल्लो तो NH4A असो म्हणून तो लढो आशिल्लो आणि त्या लढाईची सुरवात खरं म्हणजे जेन्ना सुरवात करता आसतना जे कोण आमच्या बरोबर आशिल्ले तातूंतले म्हाका हांगा उल्लेख करपाकूच जाय तो म्हणजे संजय आशिल्लो आणि त्याच प्रमाणात मोठ्या संख्येन ह्या गांवचे आशिल्ले नागरीक। सुरवात जाली, सुरवातीच्यो आमच्यो मिटिंगो चालू आसताल्यो आणि ह्यो मिटिंगो चालू आसतना तेन्नाच विधानसभेचे अधिवेशन आशिल्लें आणि आमी ठरयलें की विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो। भरपूर चर्चा जाली आणि सुरवातीक सगळ्याकूच म्हणजे आमी एक 30-35 जण मिटिंगेक आसताले। चर्चा भरपूर जाली आणि कोणाकूच कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की कशा प्रकारे मोर्चा जातलो, पण आमी ठरयलें। त्याच दरम्यान तेन्नाचे विरोधी पक्ष नेते आशिल्ले स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांकांय वचून मेळ्ळे। पहिलं म्हणजे तांणी ह्या लढ्याक पूर्णपणे पाठिंबा दिलो आणि थंयच एक कॉन्फिडन्स आमचो वाडत गेलो आणि आमी सगळ्यांनी ठरयलें की मोर्चा काडप, कितले जण जाता तितले जाता आणि आमी टार्गेट दवरलेले 100, पूण प्रत्यक्षात मोर्चा हो 250 परस चड लोकांचो असो मोर्चा जालो, दणदणीत जालो। सगळे हे NH4A जे जे आशिल्ले चिंबल पासून ते मोल्या पर्यंतचे सगळे नागरीक तातूंत सहभागी जाले आणि ताका लागून ह्या लढ्याक पयलो ब्रेक थ्रू जर खंयचो मेळ्ळो जाल्यार तो मोर्चा आशिल्लो। हो लढो हो रस्त्या करता आसा, समाजा करता आसा, सगळे गांवचे करता आसा आणि ताका लागून तेन्ना 2010 सुरू जाल्लो लढो अखंडपणे आमी लढो लढले आणि आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावले ते स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जे मुख्यमंत्री जाले। पण म्हाका एक गोष्ट हांगा निश्चितूच मुद्दाम सांगचीशी दिसता, डेव्हलपमेंट निश्चितूच जाय पण लोकांक त्रास करून न्ही। लोकांची घरां देवळां ही डिमॉलिश करून आमकां अशा प्रकारचो डेव्हलपमेंट नाका। जे कितें तुमकां करपाक जाय ते गांवांतल्या लोकांक जे स्टेक होल्डर्स आसा, जे कोण रहिवासी आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांकां विचारून हांच्या बरोबर रावन जो तुम्ही डेव्हलपमेंट करतले तोच खरो डेव्हलपमेंट, ताका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा। अशा प्रकारचो डिमॉलिश करून लोकांची घरां उडोवन आमकां डेव्हलपमेंट नाका हें हांव हांगा सांगपाक सोदतां। परत एकदां सरकाराक अपील करपाक सोदतां, गोंयांत अनेक डेव्हलपमेंट जाल्ले, अनेक कडेन अनेक आंदोलनां जाल्ल्या, प्लीज हांव रिक्वेस्ट करतां, लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या, लोकां कडेन उलया। तुम्ही एखादा प्रकल्प जाहीर करता आणि मागीर थंय गडबड जाता अशें जावचें न्ही। अजूनही वेळ गेल्ली ना, तेन्ना योग्य वेळ आसा, अशा वेळार तुम्ही लोकांकडे चर्चा करून तांकां ज्या प्रकारचे ज्या पद्दतीन तो रस्तो आसत किंवा जे कितें प्रकल्प तुमकां राबोवपाक जाय ते प्रकल्प राबोवपाक गांवच्या लोकांची मदत घ्या आणि प्रकल्प लाभया हें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, सरकाराक सांगपाक सोदतां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।